जशें नांव आसा मेरी माटी मेरा देश आनी म्हजो देश म्हजी माटी म्हजो देश. सो म्हजो देश हो फिलींग येवपा खातीर सगळ्या भितर फिलींग येवपा खातीर आमचो प्रायम मिनिस्टर वेगळे वेगळे हे करता उपक्रम जे करतात तातूंत भितर लोकांचो इनवॉल्वमेंट सोदतात. लोक सगळ्याक इनवॉल्व करूंक सोदतात. आमी पळयलें की जेन्ना आमचें नवें पार्लमेंट हावस जातालें तेन्ना पसून प्रत्येक रिलीजियस स्ट्रक्चर म्हणजे हांगचीच मस्जिदा कडली देवळा कडली नाल्यार चर्ची कडली सगळ्यांची माती आमी सगळ्यांनी कलेक्ट केली आनी थंय त्या पार्लमेंट हावसांत थंय घाली. हर घर तिरंगा कॅम्पेन जी जाली म्हणजे प्रत्येक घराघराचेर आमकां झेंडो लावपाक मेळटा असो एक उपक्रम केलो. हे सगळें दाखोवन कितें दिता की आमचो प्रायम मिनिस्टर इज ट्रायंग टू युनायट द कंट्री आनी युनायट करता करता एक पेट्रियोटीक फिलींग आमच्या देशा बद्दल आसची ही आमकां प्रत्येक आमकां अभिमान आसपा जाय आमच्या देशाचेर. आनी आज जो आमचो देश प्रगती करता आनी 23 तारखेर आमचें चंद्रयान चंद्रार देंवतलें किती व्हडली प्रगती आमी केल्या हें सगळें दाखोवन दिता की आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचें विजन जें आसा तो जेन्ना फुडें घेवन वता तें करता आसतना प्रत्येक लोकांचो सहभाग जावं ते जाणटे भुरगे हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव हे सगळ्यांक घेवन तो फुडें वचपाक आसता. आनी त्या खातीर असल्या प्रोग्रामांसून एक इज अ मेसेज ह्या ही जी माती वती ही बिरो को वंदक म्हणटा आमी. तशें सरान सांगलें जाता की आमच्या देशा खातीर खूब जाणांनी फ्रिडम स्ट्रगल केलो. तांची प्रत्येक जाणांक जाणवाय उरची प्रत्येक आमच्या भुरग्यां भितर आमकां फ्रिडम कसो मेळ्ळा हें कळचें आनी त्या खातीर हो एक प्रोग्राम आशिल्लो. हांव देव बरें करूं म्हणटा की असले प्रोग्राम खूब जावपा जाय आनी आमचो देश युनायट जावन एक भारत श्रेष्ठ भारत जे आमचे स्वप्न आसा तें पूर्ण जावपा खातीर हांव सगळ्या जनते कडेन मागता की असल्या सगळ्या प्रोग्रामांत मोठ्या प्रमाणात तुमी सहभागी जावचे. हो देशाचो प्रोग्राम हो खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचो प्रोग्राम न्ही. हो देश पयलो प्रथम आमी सदांच म्हणटा देश प्रथम हे सगळ्यांचे भितर जाणवाय जावची इतलेंच म्हणटा. देव बरें. The first message is of unity, a classic example of unity in diversity. In the first place, you see both MLAs of Murmungaon Taluka, Sankalp Amonkar as well as Daji Sarkar. We are always together to do something good. And I am very happy today it is sending a very strong message as always that we are here for the good of the people. Mera Matti Mera Desh is such a program which not only helps you connect with the roots, know your roots, strengthen you, it strengthens the bonds of unity amongst the people. एकूच हे हांव समजता हे कार्यक्रमांसून जाता जेन्ना माती आमी सगळे कडेन सोन थ्रू आमचे व्हिडिओ थ्रू धाडटात नेहरू युवक केंद्र तर्फे दिल्ली धाडटा ही एक कितें मेसेज दिता आमचे सगळ्यांचे कनेक्शन लास्टाक एकूच कडेन पावताय हे देशाचे राजधानी कडेन आनी आमी सगळे एक म्हूण आमी खंयच्या वाठारांसून आसूं खंयच्या कुणशांसून आसूं अल्टिमेटली आमचे तितून योगदान आसा म्हूण. पार्लमेंटूय बांदला तेन्ना सेम जालें आमी आमची माती धाडली सगळ्यांनी पवित्र जाग्यारसून धाडले कितें दाखोवपाक की लास्टाक आमचे सगळ्यांचे नातें एकूच आसा. एज अ प्रावड इंडियन आमी सगळे भारतीय वी शूड बी प्राउड टू बी इंडियन्स ही हो सगळ्यान व्हडलो मेसेज आसा. कितें युनिकनेस आसा सर हेजे पयलीं माती कलेक्ट केल्ले देवळा खातीर आनी बाकी हे जे युनिकनेस आसा वॉट कायंड ऑफ युनिकनेस म्हाका दिसता एकदां आमी विसरता जे त्याग आमच्या वडिलांनी आमच्या फ्रिडम फायटरांनी जो त्याग आमचे डिफेन्स फोर्सीस जे सदां आपले योगदान दिता रक्त दिता बलिदान करता जीव दिता ते आमी एकदां विसरता. कशें आमचे देश सुरक्षीत आसा कशें इतली प्रगती जावन थर्ड लार्जस्ट इकॉनॉमी जाली कशी इतली प्रगती आमी एक शांत एटमॉस्फियर आसा म्हूण आमी कशें करपाक शकता. आमकां ब्रिटिशरा कडेन सावन जेन्ना ही फ्रिडम मेळ्ळी कसो आमी तो वापर केला कशें सगळे नागरीक एक रावन शांतीकायेन रावपाक मेळटा तें म्हाका दिसता आठवण करपाचो हो वेळ आसा. आनी असले कार्यक्रमासून सगळें परत याद जाता कित्याक आज आमचें पॉप्युलेशन चडशें youth population, they are all in the youth age of our country. So तांकां खरें आठवण दिवपा खातीर तांकां जाणवाय दिवपा खातीर तांकां एक ओळख घेवपा खातीर हे प्रोग्रामाचो हांव समजता खूब आनी खूब म्हत्व आसा. सर तुमी तुमचे मेसेजीन एड्रेसान सांगले की ग्रामसभाज आर देयर फॉर डिस्कशन्स बट पीपल मेक द ग्रामसभाज. My intention is only to make the people conscious such things should not happen. Use the forum for proper use for the good of the people. That's the message. कितले युनिक आसा असले प्रोग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आयचो प्रोग्राम आख्खे देशभर चालू आसा आनी आमचो जो
प्रायम मिनिस्टर आसा देशाचो श्री नरेंद्र मोदीजी तेच्या लिडरशिपाच्या अंडर हो प्रोग्राम घडयलेलो आसा. तसोच प्रोग्राम आमच्या मुर्मुगांव तालुक्यांत आमच्या सराच्या लिडरशिपाच्या अंडर श्री मोदी सराच्या लिडरशिपाच्या अंडर हो प्रोग्राम घडोवन येयलेलो आसा. आनी आयज ती आख्ख्या पंचायतीन जी आमी मट्टी कलेक्ट केलेली सगळ्या BL लेवल पंचायत लेवल तशेंच आतां म्युन्सिपालिटी लेवल ती आमची तालुकाची मुर्मुगांव तालुकाची जी मट्टी आसा ती आयज आमी नेहरू युवा केंद्रा कडेन दिल्लेली आसा आनी ते आतां ते घेवन फुडें दिल्ली वयपाचें आसा. ही मट्टी आमची थंयसर कर्तव्य पथ म्हणून थंयसर न्यू एस्टॅब्लीश जाता दिल्ली थंयसर ही मट्टी थंयसर सगळे आख्खे देशाची थंय मट्टी व्हरून ते घालतले थंय कर्तव्य पथाक आनी थंयसर सगळ्या देशांसून एक झाड आख्खे त्या लोकांचे झाड घेवन अरावंड 75,000 झाडां लावपाचो तांचो प्लॅनिंग आसा. त्या प्रोग्रामाक स्वता आमचो देशाचो प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी थंय उपस्थित आसतलो. सो असो हो प्रोग्राम थंय घडोवन येतलो. सो अशें आमचे आख्खे देशाचें एक इनवॉल्वमेंट बारीक लोकांचें एक इनवॉल्वमेंट रायट फ्रॉम पंचायत लेवल म्युन्सिपालिटी लेवल तालुका लेवल स्टेट लेवल आनी देन नॅशनल अशें सगळ्या लोकांक कनेक्ट करपाचो एक विजन जर कोणाचे तकली येवंक शकता आनी तसो लिडर आमचे कडेन आसा जाल्यार तो आमचो देशाचो प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी तेज्या लिडरशिपाच्याच अंडर हे जावंक शकता. आनी आयज तशेंच जे आमचे पालक मंत्री आसा श्री मोविन सर तेंच्यांनी आयज आमकां सगळ्यांक मुर्मुगांव तालुक्याच्या लोकांक सगळ्यांक युनायटेड दवरलेले आसा वांगडा दवरलेले आसा आनी तेज्या लिडरशिपाच्या अंडर आयज आमी आख्ख्या मुर्मुगांव तालुक्यान जी आयज डेव्हलपमेंट पळयता ती आयज सराच्या लिडरशिपाच्या अंडर आमी घेवन फुडें वयपाक लागले.